12:20 सुमार हांव मळ्यांतल्यान हाल 3च्यान म्हज्या घरा वतालो. मळ्यांक विठोबरायाची पालखी आशिल्ली आनी ताका पांय पडून हांव घरा वतालो. मारुतीराय देवस्थानाची वयली गेट काडून जेन्ना आमी थोडेशे फुडें पावले तेन्ना थंय सायडीन 2 जाण युवक काळे हेल्मेटां घालून उबे आशिल्ले आनी सडनली बाटल्यो काडून तांणी गाडयेर मारल्यो. म्हणजे वाहन चालक सुनिलान गाडी टर्न केल्ल्यान त्यो बाटल्यो डिफ्लेक्ट जाल्यान फक्त बॉनेटाचेर बसल्यो. खंय तरी एम आशिल्लो म्हजेर मारून इंजरी करपाक, एक भंय दाखोवपाक. आमी जेन्ना देंवले तेन्ना दोनूय युवक मोटरसायकलीचेर बसून पळून गेले. आमी पुलिसांक कंप्लेनूय केल्या. सगळे हेल्मेट पडला जाल्यार पुलीस करतले. पूण एक खंय तरी भ्याड हल्लो जो आयचे म्हाका दिसता नितीनजी गडकरीची मिटींग पळोवन आमच्या ऑपोजिशन भितरल्या. हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट करता, थंडसाणीन रावा, कांयच रिएक्शन दिनाका. आमी आमचें काम कंटिन्युअस करया. फुडले 2 दीस आमकां काम करपाचें आसा आनी मतदान भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. ताणें एक समजून घेवचें, या युथ काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी जे तुमच्या कडल्यान थंय मार खातले, हम मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे हे समजून घेवचें. भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थाक आमी निवडून दितले हे तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाचें.